15 मार्चाक जावपी अंदूची जिल्लो पंचायत वेंचणूक पक्षीय पावंड्यार जातली, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाहीर केला। दक्षिण गोंयच्यो चडांत चड सुवातो जिखपा खातीर पार्टीन वेगळी आंखणी केल्याचेंय ताणें सांगलें। दुसरे वटेन काँग्रेसूनय पक्षीय पावंड्यार जिल्लो पंचायत वेंचणूक लढयतले अशेंय म्हटलां। तुळशीदास नायकाक दक्षिण गोंय भाजपा मंडळाच्या अध्यक्षपदा खातीर वेंचला। त्या खातीर घडोवन हाडिल्ल्या सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री उलयतालो। NRI कमिशनर नरेंद्र सावयकाराचो वाडदीसय ह्या वेळार मनयलो। एका म्हयन्यान येवपी जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुका आसा, एकाच म्हयन्यात 15 फेब्रुवारी कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो, 15 मार्चाक आमकां निवडणुका आसतल्यो। हे फावटीच्यो निवडणुका परत एका पक्षाच्या चिन्हाचेर जातल्यो आनी आमकां दक्षिण गोंयांतल्या काल्वान जावच्यो ना। परत सांगता, दक्षिण गोंयांतल्यान आमकां चडांत चड सीट जी आसा हे आमकां दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीचे निवडून हाडपाची जबाबदारी नवीन येयल्ल्या लोकांचेर आसा। भाजपा बरोबर काँग्रेसीने हे खेपी जिल्लो पंचायत वेंचणूक पक्षीय पावंड्याचेर लढोवपाचें थारायलां। जिल्हा पंचायतीचेर काँग्रेसीन ऑलरेडी स्टँड घेतिल्लो आसा की वी वील फायट इट ऑन पार्टी लायन। हो आमचो स्टँड आसा क्लियर। मडगांवच्यान आमचे खबराकार संदीप तुयेंकार आनी रमेश नायक रावत।